जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका सोड बोंडारा आराधन तुका जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका सोड बोंडारा आराधन तुका सक्रामेंतांतल्या स्वादीक जेजू तू आमच्या संगत आसाय तू बळवून देव जावन आसाय तू आमचे मदें आमकां भेटोवंक आयलाय तू इमॅन्युएल जालाय आनी ह्या उंड्या रुपार आमचे बसत आमकां जीव दिवचे बसत आनी तशेंच तुज्या सासणीक जिवितांत एक करचे बसत तूं आयलाय तू पवित्र देव जावन आसाय त्या देखून तुका आमी आराधन करता उंड्या रुपार तू लिपोन आसाय दैवी तुजो मोग वांटून आसाय सांगाता उंड्या रुपार तू लिपोन आसाय दैवी तुजो मोग वांटून आसाय कुर्पेन तू आमकां नेटोन आसाय पोवी सांगा तुजो दिवून आसाय कुर्पेन तू आमकां नेटोन आसाय पोवी सांगा तुजो दिवून आसाय जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका जोरान जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका सोड बोंडारा कीर्तन 149 वाक्य 4 अशें म्हणटा कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता दुबळ्या धाकट्यांक तो जैतसो मुकुट दिता आमचो सोमी आमचो मोग करता कित्याक म्हळ्यार आमी ताचें दायज जावन आसाव आमी ताचें दायज जावन आसाव त्या देखून विलापाचो बूक म्हणटा अध्याय 3 ओळ 24 म्हज्या आत्म्या तूं सर्वेस्पराचें दायज आनी दायज म्हळ्यार वांटो म्हळ्यार देवाचो वांटो आमी सगळीं बौतिस्मा मुखांत्र देवाचें दायज जाल्या देवाचो वांटो जाल्या त्या देखून त्या पवित्र देवान आमकां ताच्या पवित्रपणांत वांटो दिला म्हूण सांगयत
त्या देखून तो आमकां जैत तसो मुकुट दिता म्हूण किर्तन सांगता. सर्वेस्पोर आपल्या पोरजेचो मोग करता, दुबळ्या धाकट्यांक तो जैत तसो मुकुट दिता. कारण इतलेंच आमी ताचें दायज आनी तो आमचो राय, तो मुकुट घालून रायाचो मुकुट घालून बसतना ताच्या राय कुंवारांक ताच्या सांगाता बसोवंक जैत दिता आनी बसोवंक आमकां अवकाश दिता. त्या देखून ताची आमी स्तुती करया, त्या पवित्र देवाक वंदुया, परत्याक म्हणया. स्वादी जेजू तूं आसरो, तुझे विना कोण आमकां दुसरो. सांगाता. स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो, तुझे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तूं गवडी बरो, तूं सामची जिणी येसो एकूच थारो. सोम्या जेजू तूं गवडी बरो, तूं सामची जिणी येसो एकूच थारो. जेजू मोगाडा आराधन आराधन तुका. जेजू नयना आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. येसोर वंदारा हात उभारून हालेलुया 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 सगळे जोरान हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्र देवा पवित्र देवा बळवंत देवा बळवंत देवा बळवंत देवा, तुझे ते आसा सुडका, तुझे ते आसा सुडका, तुझे ते आसा पदवी, तुझे आसा पदवी, तुझे ते आसा पदवी. हालेलुया 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 हालेलुया. इजाया प्रवादी आपल्या बुकान चॅप्टर 43 आमी बसया, सगळीं बसया. अशें म्हणटा, सर्वेस्पोर तुमचो सोडवणदार इस्रायलाचो पवित्र देव. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र देव. तो पवित्र देव आमकां अशें म्हणटा, तुमचे पासत हांव दुतांक धाडटलों आनी बंदिवानांतली सगळीं आडंबे हांव काण्ण मोडून उडयतलो म्हणून थंयसर, आनी तुमकां सुडका दितलो आनी रुदाणांतली तुमकां संतोशाची करतलो म्हणटा. आमचो देव आमकां आज बसयता, हांव तुमकां सुडका दितां. तुमचे अडकळी कितें आसात, आडंबे कितें बांदून दवरल्यात ते हांव सुटयतलो म्हणटा आज. आनी त्या देखून त्या बलिश्ट देवाची पदवी आमी वळखून घे जाय, त्या बलिश्ट देवाची सकत आमी वळखून घे जाय, त्या बलिश्ट देवाची आमी जाणवाय वळखून घे जाय, त्या बलिश्ट देवाचें उदारपण आमी वळखून घे जाय, आनी त्या बलिश्ट देवाचें सत्यवंतपण आनी नितीवंतपण आमी वळखून घे जाय. त्या देखून आमी आमकां समर्पूंक या देव कोण आनी हांव कोण
म्हणलें आमी समजो जाय म्हणून आविलाची सांत तेरेज म्हणटा. त्या देखून आमचें किरकोळपण आमी वळखून घेवया आनी देवाचें बलिश्टपण आमी वळखून घेवया. त्या देखून बूक अशें म्हणटा जाफाणायाचो बूक थंयसर आमी दैवीक सकत वळखून घे जाय. त्या देखून सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. कारण कित्याक बंगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवाच्या मोणयारांक ह्या देवाच्या भक्तांक देवाक मानवतेल्यांक कश्टांच्या आकट्यांत घालतात म्हणून. म्हळ्यार कश्टाच्या आकट्यांत तूं कितलो नितळ तुजो भावार्थ कितलो घट म्हणून परिक्षा करता म्हणून थंयसर देवाचें उतर सांगता. सिराक चॅप्टर 2:6 हांव तुमकां वाचून सांगता. ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. कित्याक बंगार उज्यांत घालून तपासतात आनी देवाक मानवतेल्यांच्या मनशांक कश्टाच्या आकट्यांत म्हणून. आनी ह्या कारणा पासत आमकां देवाची गरज आसा म्हणून आमी समजो जाय. देवाची गरज आसा म्हणून समजो जाय. जुआंवचो वांजेल अध्याय 15 ओळ 5 अशें म्हणटा, म्हजे विण तुमी कितेंच करूंक शकनात. म्हजे विणे तुमी कितेंच करूंक शकनात. वय सोम्या आमी तुजे विणे कितेंच करूंक शकनात. कित्याक आमी तुजोच वांटो. जशें एक दाखवालीक फांटो आसा तशें तूं जावन आसाय दाखवाल आनी आमी जावन आसा फांटे. फांटो कितेंच करूंक शकना त्या दाखवाली विणे. ताका कसलेंच सार मेळना, कसलेंच बोळ मेळना, कसलेंच पोशण मेळना. तशें आमी सोम्या तुजे मुखार आमकां कितेंच मेळना, पोशण मेळना. तूं नासतना आमकां बोळ मेळना. त्या देखून तुजी आमकां गरज आसा सोम्या. आयच्या दिसा आमकां तुजी गरज आसा. आमच्या कश्टान, आमच्या पिड्याशिड्यान, आमच्या आकांतान, आमच्या दुर्बळकायेन, आमच्या आकांतांनी, आमच्या अवघडांनी, अनवरांनी, आक्लासांनी तुजी आमकां गरज आसा सोम्या. तुजी आमकां गरज आसा. कीर्तन 73 वाक्य 26 तूं सांगताय सोम्या, म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरोवन गेलां. ह्या किर्तनकार अशें म्हणटा सोम्याक, म्हजी कूड आनी काळीज विरोवन गेलां. पूण देव म्हज्या काळजाचें कडाप आनी म्हजें दायज सदांकाल. पळया परत्याक हांगासर देव आमचें दायज म्हणून थंयसर उद्गार केला किर्तनकारान. देवाचो वांटो आमी आनी देव आमचो वांटो. कित्याक देवान तसोच आत्मो आमकां दिला आनी त्या देखून देव आमकां सांडिना. देव आमकां सांडिना. मनीस आमकां भोगता जावंक पुरो. म्हजें काळीज आनी म्हजें कूड सगळीं विरोवन गेल्या. तरणे मोगे या तवशें चड उजो घालून इल्लो चड वेळ उकडल्यार कशें विरोवन वता, पिठो जाता, तशें आमी जाल्या. कारण कितें, आमी देवाक आमचें कडप म्हणून, आमचें बोळ म्हणून आमी स्विकार करूंक ना. देखून सोम्या आमी हांगासर तुजे मुखार आसा. आमी तुजे मुखार आसा. आमी तुजी काकुळत मागता. आमी तुजी काकुळत मागता. सरस्परा तूं दयाळ जावन आसाय. तूं मोवाळ काळजाचो जावन आसाय. तूं रागार जावंक सवकास आनी दुलोबायेन आनी सोंसणिकायेन बरलेलो म्हणून निर्गमन बूक अध्याय 34 ओळ 7 सांगता. सोम्या त्या सुत्राचेर पाती येवन आमी तुजे लागीं मागता. आमी तुजे लागीं मागता, आमकां बाचाव कर. हे काकुळदारा जेजू, म्हज्या पातक्याची काकुळत कर. म्हज्या पातक्याची काकुळत कर. म्हज्या पातक्याची काकुळत कर. म्हज्या आवय बापायची, आजा आजयेची, सैऱ्यांची, इश्टांची, म्हज्या वडिलांची, सगळ्यांची तूं काकुळत कर. आनी आमची पातकां कितेंय आसा तर, कोटेपण कितेंय आसा तर आमकां बक्षी सोम्या. आमकां बक्षी. तूंच आमचो बरवसो. कुर्सार म्हजे खातीर वरयल्ल्या तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका म्हज्या पातकांतलो आनी अपराधांतलो धुवन काड. आमी 4 रितींनी पातकां करता म्हणून आमी हांव पातकी म्हणटा म्हज्या चिंतनान. त्या देखून सर्वेस्पराक आमची मोत, आमची चिंतनां, आमच्यो राटावळी, आमच्यो कंत बेजाराय समर्पया आमी.
आनी ताची काकुळत मागया, ताची काकुळत मागया. तो वर्तो जावन आसा देव, हांव अस्कत आबाल, पूण देव बलिश्ट सक्तेवंत. ह्या कारणा पासत तो आमकां नास करिना. बगार ताची कृपा दिवन, ताचें बोळ आमकां दिवन, ताचें पोशण आमकां दिवन तो आमकां घट करता, तो आमकां घट करता. तो ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ करता. त्या देखून आमची मोत समर्पया, जेजूक आमी समर्पया आनी जेजू जेजू म्हजी काकुळत कर, जेजू म्हजी काकुळत कर म्हूण मागया. जेजू म्हजी काकुळत कर, जेजू म्हजी काकुळत कर, जेजू म्हजी काकुळत कर, जेजू म्हजी काकुळत कर. बऱ्या सोराक आनी पातकी स्त्रियेक तुवें काकुळत दाखयल्ले बरी. हे सोम्या म्हजी काकुळत कर, म्हजी काकुळत कर आनी म्हाका तुजें बोळ दी, आनी म्हाका तुजें बोळ दी आनी तुजें बाळ कर. तुजो पूत आनी तुजी धूव जावन जियोवचें भाग म्हाका दी, भाग म्हाका दी, परत्याक दी. तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका नाणय आनी तुज्या गायांनी म्हाका लिपय, तुज्या गायांनी म्हाका लिपय. तूं जा म्हजें बोळ आनी रक्षणाचें कोटें. तूं जा म्हजें बोळ आनी रक्षणाचें कोटें. आमी समर्पया आमचें काळीस. मस्त इमोशन्स म्हणटा आमी, भावना, अत्रेग, आवंडे आसात, आशा, ओडण्यो हांगासर आसात. ताच्या सांगाता वायट संगती आसात, वायट इमोशन्स, बरी इमोशन्सय आसात, वायट इमोशन्सय आसात. राग, हगे, मोसोर तेय आमी समर्पया, समर्पया. आमचे अस्कत गये म्हणून आमी चिंताव ना, तें आमी कशें प्रॅक्टीस करता ताचेर आसा. आमचें काळीज आमी समर्पया. आमच्या काळीज आमी समर्पया. आमच्या रागा वरवीं, आमच्या द्वेशा वरवीं आमी थोडे फावटी कंतिश्ट जाल्या. आमच्या कुटुंबाक आमी पयस दवरलां, संबंद बिगडल्यात. काजारामध्ये वेगळासार जाला, भुरगीं कश्ट येतात. आवय बापायच्या झगड्यामध्ये भुरगीं सिरकल्यांत. तशेंच म्हज्या इमोशन्सा वरवीं मोसोर, हेरांनी बरें जातना मोसोर, म्हजें सगळें बोळ विरोवन गेलां चिंतून चिंतून. म्हाका बरें जावंक ना, हेरांक बरें जालें, तो बरो जालो, तें बरें जालें, हांव बरो जावंक ना. आसल्यान दादोसपण ना, संतोश ना. त्या देखून काकुळत मागया, काकुळत मागया आनी आमच्या काळीज समर्पया. आनी ह्या वेळार काळजाची पिडा कोणाक आसा तर समर्पया. काळजाची पिडा हेर कसलेय काळजाक लागून आयिल्ल्यो पिडा कसलोय आसात तर तुमकां कळीस आसा, तुमच्या डॉक्टरांनी तुमकां सांगलां जाल्यार ह्या वेळार समर्पया आनी देवाची काकुळत मागया. खंडीत जावन हांगासर फाटी येतना देव आमकां दितेलो, देव आमकां दितेलो, देव आमकां खंडीत दितेलो. त्या देखून कीर्तन 28 बारी आपुरबायन मागणें करता देवा कडेन आनी मागता, म्हजें मागणें आयक, म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा. तुका सर्वेस्परा हांव उलो मारतां, म्हज्या कडपा म्हाका आयकूंक इन्कार करिनाका. वय सोम्या,
आमी तुजे मुखार आयल्या किरकोळ पातकी अस्कत आमचे मागणें आयकोंक तूं इन्कार करिनाका. म्हज्या कडपा, म्हज्या बोळा, म्हज्या सकत जर तूं म्हाका चीत दिनाय पोनान देंवल्ल्या परी हांव जातलों. सोम्या त्या देखून म्हजें मागणें आयक, म्हजी काकुळत कर. तुज्या पवित्र स्नानाचे दिशेन हात उबारून हांव तुका बोब मारतां. म्हजे विणतेचो ताळो आयकून घे. त्या देखून आमचे दोनी हात उबारया, दोनी हात उबारया, दोनी हात उबारून आमी जेजू जेजू म्हूण उलो मारया, जेजू जेजू म्हूण उलो मारया. आनी आमची कंत बेजाराय, आमची पिडा शिडा, आमचे काळजाची भावना, इमोशन्स जे कितें आसात, मोतीची इराराय सगळें समर्पया आनी जेजूक सांगया, जेजू जेजू म्हाका पाव, जेजू म्हाका पाव, जेजू म्हाका पाव. सांगात, जेजू म्हाका पाव, जेजू म्हाका पाव, जेजू म्हाका पाव, जेजू म्हाका पाव, जेजू म्हाका पाव. म्हजी काकुळत कर, म्हजी काकुळत कर. जेजू म्हाका पाव, 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 जेजू म्हाका पाव. आमी सगळीं आमच्यो कुडी समर्पया. हात पाय, हात थोडे पटी रागार जावन हेरांक मारूंक या वडिलांक हात उबारून आमी अस्कत गयो दाखयल्यात जावंक पुरो. आमचे पांय तुरतान पातका कुशीन गेल्यात जावंक पुरो. आमच्या बियान आमी फोटी मारल्यात जावंक पुरो. आनी आमच्या आशेक लागून, ओडण्यांक लागून, कुडीच्या दादोसपणाक लागून साबारपटी वायट करण्यो केल्यात जावंक पुरो. आनी अबलेस आशा धਰਨ जें कितें जाय खावन पियोवन गमाता मारल्यान जावंक पुरो. गरजेच्या किसड खावचे पियोवचे फाड न्हय, पूण गमाता मारन गरजेच्या किसड खावचे अबलेश आशा जें कितें आसा तें सगळें समर्पया, सगळें समर्पया, सगळें समर्पया. आनी हाचे वरवींच आमी साबारपटी देवाचें योजन म्हज्या जिवितांत कशें आसा जाय, कशें जाय जाय तें विसरून सोडता हांव, तें विसरून सोडता हांव आमी. त्या देखून जेजूक समर्पया. जेजू म्हजेर बिरमत पाव आनी आमी मागिल्लें आमकां तूं दी. सोम्या आमची कुडीची पिडा शिडा आमी तुका समर्पिता. हांव कुडीची पिडा शिडा तुका समर्पिता. हांव म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, तूं म्हजो जायतो मोग करताय. हांव फाती येता. सोम्या तूं म्हजो मोग करताय म्हूण हांव फाती येता. तूं एकलोच म्हजो सोडवणदार आनी धणी म्हूण हांव वळखून घेता आनी तुका अर्गां दिता आनी तुका मान बगायता आनी तुका आराधन करता. म्हजी पिडा गूण कर सोम्या म्हूण हांव परात्ता. म्हाका परिपूर्ण ह्या पिड्यांतल्यो सुटय आनी म्हाका बरी भलायकी दी, बरी भलायकी दी. तुमकां कितें दुखी आसात तर त्यो जेजूक समर्पया, जेजूक समर्पया. खंयसर दूख आसा थंय आपडा आनी तो जागो सरेस्पराक समर्पया. थंय क्रुसाची गुर्त काडा आनी जेजूक समर्पया, जेजूक समर्पया. तुमची पिडा शिडा जेजूक समर्पया. जेजू जेजू तुज्या गया वरवीं हांव बरो जातलों, तुज्या गया वरवीं हांव बरो जातलों. सा पेद्रो सांगता ताणें आमची पिडा शिडा वोवयली आनी ताच्या गया वरवीं आमी बरी जातले हांव म्हणून. त्या सुत्राचेर बरवसो धरून जेजू आमी मागता. हांव तुज्या गया वरवीं आमी बरी जातले. हांव तुज्या गया वरवीं आमी बरी जातले. हांव सोम्या खंडीत जावन बरी जातले. हांव कित्याक तूं आमचे बसत गयेलोय. आमची पिडा शिडा तुवें वोवयली, आमची पिडा शिडा तुवें वोवयली आनी तुज्या गया वरवीं आमी बरी जाल्या. हांव आमी बरी जाल्या. हांव इसाया प्रवादीच्या बुकांत अध्याय 53 वर्स 4 and 5 हेंच उतर सांगता ताणें आमची पिडा शिडा वोवयली आनी ताच्या गया वरवीं आमी बरी जाल्या. हांव वय सोम्या तुजी काकुळत, तुजी काकुळत आमचेर दाखय. काकुळत कर देवा, काकुळत कर. जशें कुरड्यांक तुवें बरें केलें, तोंट्यांक सलसें केलें, मोण्याक उलयशें केलें, केप्यांक आयकशें केलें, तशें आमची सोम्या आमची दुखां पुसून काड आनी आमची पिडा शिडा गूण कर.
आज आमची पिडाशिडा गुण कर, तुझ्या वाटांनी चलोवंक आनी तुझ्या कुशे प्रमाणे जियोवंक म्हज्या कुडीक गटाय दी, म्हज्या कुडीक गटाय दी सोम्या, म्हज्या कुडीक गटाय दी, म्हज्या कुडीक गटाय दी. म्हाका बोळ दी, म्हाका बोळ दी, म्हाका बोळ दी. आमकांच सोमारपण आतां आमी गीत गावया. सोमारपिता जेजू. समर्पिता जेजू मोजे हे जिवी सांडून पातकी जिनी नितळ म्हाका तुक गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीस म्हजें दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीस म्हजें दिता तुका समर्पिता जेजू मोजे हे जिवी सांडून पातकी जिनी नितळ म्हाका तुक नितळ म्हाका कर सोम्या, अपराध म्हजे धुवन काड, नितळ म्हाका कर, नितळ म्हाका कर सोम्या. म्हज्या मोतीतावन, म्हज्या चिंतपाणी, म्हज्या हाता पांयां दवरी, म्हज्या करण्यांनी आनी कितें हांवें करूंक जाय आसलें बरें काम करिनासतना वायट सवया वरवीं, आमाल पियोवण्या वरवीं, रागा वरवीं, हग्या वरवीं जाल्लीं सर पातकां तूं पुसून काड. नितळ म्हाका कर सोम्या, नितळ म्हाका कर. अपराध म्हजे धुवन काड, नितळ म्हाका कर. हिमाप्रास धवो म्हाका कर. जिन्नींतल्या घडीत अक्सुरो हांव जाला, निरासपणांत हांव आसा. तूंच मोसो परवोसो दी तूं म्हाका आसरो, बुजवण म्हज्या आत्म्यासो. जिनियेंतल्या घडींत एक सुरो हांव जाला, निरासपणांत हांव आसा. तूं सोम्या बरवोसो दी तूं म्हाका आसरो, बुजवण म्हज्या आत्म्यासो. गे सोमिया गे तूं म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका. गे सोमिया गे तूं म्हाका जिवीत जिवीत म्हजें दिता तुका. सर्वस म्हजें गे सोमिया गे तूं म्हाका सर्वस सर्वस म्हजें दिता तुका. गे सोमिया गे तूं म्हाका कुटाम म्हजें दिता तुका. कुटाम म्हजें दिता तुका. समर्पिता जेजू मोजे हे जिवी सांडून पातकी जिनी नितळ म्हाका तुक नितळ म्हाका तुक नितळ म्हाका तुक.
हालेलुया 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 अर्गां तुका सम्या जेजो अर्गां तुका सुम्या जेजू वाकाणी तुका सम्या जेजो वाकाणी तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सम्या जेजो तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सम्या जेजो वंदन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 सर्वेस्पर देव जावन आसा पवित्र देव त्या देखून मुन्यांचो बूक आमकां म्हणटा अध्याय 3 वाक्य 5 आनी 6 सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तुजेच बुदवंतकायेचेर फातयेनी दवर नाका तुजेच बुदवंतकायेचेर फातयेनी दवर नाका सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवन सोद म्हणून सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवन सोद आनी जो तुजो मारोग नीट करतलो सर्वेस्पर तुजो मारोग नीट करतलो वांकड्या वाटेनी तूं आसाय तर हेर तुका दोस्तात तर ह्या वेळार सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर सर्वेस्पराचेर विश्वास देव कित्याक तो आमचो रचणार जावन आसा तो आमचो रचणार जावन आसा सर्वेस्पर आमकां वळखता त्या देखून किर्तन म्हणटा नश्ट मनशां सोवें दुराचारी मनशां सोवें म्हाका ओडून काडून उडयनाका आपल्या पेल्या लागीं ताची उतरां शांतीची पूण तांच्या काळजांनी आसा गात तरी तांकां तूं नास करनाका बगार तांकां बक्षी तांच्या कर्तुवा प्रमाणे तांच्या पातकी करण्या प्रमाणे तूं तांकां फारीक कर म्हणून मागता किर्तनकार पूण आमी मागया तांची कर्तुवां कितेंय आसूं तांची पातकी जिणी कितेंय आसूं आमी तांकां बक्षुया म्हणून मागया सर्वेस्परा तांकां बक्षी म्हणून मागया कित्याक आमच्या सोम्यान आमच्या जेजून आमकां शिकयलां हेरांक बक्षिया तुज्या वैरींक बक्षी तुका कोणी दोस्ता तर ताचे पासत माग आनी तुज्या एका पोल्याक कोणी मारता तर ताका दुसरो पोलो दाखय म्हळ्यार तूं शांतीची वाट धर तूं शांतीची वाट धर म्हणून त्या देखून सर्वेस्पराक सदां म्हणटा इतिहासाचो बूक क्रॉनिकल्स चॅप्टर 16 11 to 12 ताची पदवी तुमी सोदा ताचें बोळ तुमी सोदा सर्वेस्पर बलिश्ट जावन आसा ताणें फारेवाच्या सगळ्या सैन्याक नाश केला तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजय नासतना चल अशें केलां आनी म्हाका उडास आसा एक दीस आमचें एक प्रोग्राम जावन आसलें सकाळीं ताण वळो पावस आनी हेंच मागणें घेवन मागल्लें जेजू मुखार मागल्लें माटवाच्या बोंतोनी पावस पूण माटवाच्या वयर पावस पडोंक गुत्तुना प्रोग्राम जाता म्हणसर 3 घंटे पावस पडोंक गुत्तुना सगळें कार्य बऱ्या तरान जालें सगळें कार्य बऱ्या तरान जालें देव तितलो बलिश्ट आनी एकलो म्हजो इश्ट ताणें सांगल्लें माग फादर जाता हांवें सांगलें तुजें कार्य सुरू कर देवाचेर पातये देवाचेर संपूर्ण विश्वास दवर संपूर्ण तरान विश्वास दवर आनी देव तुका सोडिना म्हणून तुजी तयारी सगळी कर बऱ्या तरान कर आनी सगळें कार्य बऱ्या तरान जालें ताचें नांव जॉय आनी सगळें कार्य बऱ्या तरान जालें संपूर्ण तरान पावस येवंकूच ना सांजेर 6 वरां म्हणसर वळोच पूण ताच्या मागीर रावुल्लो पावस कार्य जाता म्हणसर 10 वरां म्हणसर ना 10 वरांक परत्याक आयलो पूण कार्य बऱ्या तरान जालें जेवण जावन सगळीं घरा येताना सुरू जालो परत्या पावस तशें आमचो देव खंडीत राखता कोण ताचेर संपूर्ण विश्वास दवरून हें जातलें म्हणल्या विश्वासान फाटी येता तो मात्र ताका मात्र त्या देखून त्या विश्वासान ताची पदवी सोद ताचें बोळ सोद
कित्याक तो बलिश्ट ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. पळया ह्या पृथ्वेचे नियम आमकां तें समजना. रूख लायिल्ले कडेन आसात, कितले कश्ट काडून तांची पाळां रोंबयतात आनी बरें फळ दितात. पूण आमकां हात पांय दिल्यात, गिन्यान दिल्या, जाणवाय दिल्या, सगळें दिलां. जें देवान पवित्रपणाचें फळ दिवंक आमकां आपयल्लें, मोगाचें फळ दिवंक आमकां आपयल्लें, सेवेचें फळ दिवंक आमकां आपयल्लें, पूण तें आमी करिना. तें आमी करिना. कितें आमकां फळ दिवंक आपयलां तें आमी दिना. त्या देखून आमी काकुळत मागूंक जाय. त्या देखून आमी देवाक समर्पीत जाय. त्या देखून इतिहासाचो बूक मुखार म्हणटा, सदांकाल ताचें मुख आमोळ सोद. सीक द प्रेझन्स ऑफ गॉड. तुज्या जिवितांत ताचें मुख आमोळ सोद. आनी ताणें केल्ल्या अद्भुत कृत्यांचो, ताणें दिल्ल्या खुणांचो आनी ताणें दिल्ल्या निर्णयांचो तूं उगडास दवर. विसर नाका ताणें केल्ल्या अजापांचो. सगळे सृश्टेचें अजाप पळया, आमच्या जिवितांत पळया. सकाळी ताण सांजेर मजोर तो कितलें दिता, कितलें दिता आमचो देव. ऑक्सिजन एका दिसाक एका मनशाक 2 सिलिंडर ऑक्सिजन जाय खंय. सकाळी ताण सांजेर मजोर 2 सिलिंडर. तुमी आस्पत्रेंत वचून विचारा, कोण नर्सां आसात तांकां कळीत आसतलें एका सिलिंडर ऑक्सिजनाचें मोल कितलें गी म्हणून. एका दिसाक 2 सिलिंडर देव फुक्याक दिता आनी लेक विसारना, लेक बिलकुल विसारना. त्या देखून देवान तुका सांगलां, म्हाका सांगलां, वाडा सडा, संवसार बरा आनी संवसाराचेर अधिकार चलया. म्हळ्यार संवसार बऱ्या तरान सांबाळा. हांवें तुमकां दिल्लें फुंक्याचें देणें विभाड नाकात, विभाड नाकात म्हणून सोमी आमकां सांगता. आनी ह्या कारणा पासत रूख झाडां लाया. रूख झाडां आमचे कार्बन डायऑक्सायड घेवन ऑक्सिजन जावन बदलून आमकां फाटी दितात. त्या देखून प्रकृती बरें सांबाळा. तुमच्या घराचो कचरो व्हरून मार्गार घालनाकात. कचऱ्या डब्यांत घाला, नितळ दवरा. कित्याक म्हळ्यार तुका आनी म्हाका फाल्यां पिडा आयली तर ती एकल्यान एकल्याक बदलता. पिडा आयली तर सगळ्यांक कश्ट जातात. त्या देखून नितळ सांबाळा. आमची जिणी नितळ तशेंच भायरूय नितळ दवरूंक प्रयत्न करा. आनी ह्या कारणा पासत तूं उगडास दवर. देवान रचतना सगळें सोबीत आसलें. तूंय सोबीत आसलो, हांवूय सोबीत आसलो आनी सोबीत आसा हांव. कित्याक ताच्या पवित्र आत्म्यान आमकां ताणें अभिशेक्त केल्यांत, ताच्या पवित्र बोळान आमकां ताणें भरल्यांत आनी ताच्यात सारक्याची आमकां कर्ण रचल्यांत आनी ताचें दायज करून घेतल्यांत. उडास दवरा, ताचें दायज करून घेतल्यांत. हें आमी उडास दवरचें. हें उडास दवरून ताच्या शरणागेचें, ताचें मुखामोळ सोदचें, ताची पदवी सोदची, ताचें बोळ सोदचें आमच्या जिवितांत. आनी अशें आमी ताच्या हाजीरपणांत जियोंक प्रयत्न करचें. त्या देखून किर्तन सांगता, कित्याक सर्वेस्पराची कृत्यांची, ताच्या हातांच्या कामाची ते पर्वा करिनात. आमचे समस्या हे, आमी सर्वेस्पराच्या कामाचें, देवान रचल्या त्या सोबीत संवसाराचें आनी आमच्या जिविताचें पर्वा करिना. त्या देखून वायट ड्रग्स आमाल पियोवने, सिगरेट कितें गरज ना कुडीक तें आमी घेवन देवान रचल्ली पवित्र कूड बरी जिवीत, बरें जिवीत पाड करता. बरें जिवीत पाड करता. आमी पर्वा करिना, गण्य करिना. पूण सर्वेस्पर आज आमकां सांगता, आमच्या जिवाची, देवान रचल्या ह्या संवसाराची पर्वा करा, गण्य करा. तें बरें करूंक प्रयत्न करा तुमच्या जिवितांत. त्या देखून आमी दिसान दीस देवाचें पवित्रपण वळखो जाय. केदाळ आमी देवाचें पवित्रपण वळखना, आमी पवित्र जावंक प्रयत्न करिना. त्या देखून निर्गमन बुकांत आमी पळयता देवाच्या पवित्रपणा विशयांत, देवा मोदें तुजे सारको कोण आसा. पयल्यान पयलें एकच देव, पूण मनीस कितें करता, संवसारार 1000 देव आसात म्हूण चिंता आनी बोंबे पुजा करता. त्या देखून किर्तनकारान हांगा एक्झोडस निर्गमन बुकांत म्हणचें कितें म्हळ्यार त्या काळार इस्रायल फोर्जा सोडल्यार दुसरे सगळे वेगवेगळ्या देवांची पुजा करताले. त्या देखून थंय बरयनार म्हणटा, देवा मोदें तुजे सारको कोण आसा, कोणूच ना, खंडीत देव एकलोच आनी तो जावन आसा आमचो स्वामी सर्वेस्पर आमचे मुखार आसा.
दुसरो कोणूच ना सर्वेस्परा पवित्रकायेन महिमेवंत आनी अद्भुत जावन वैभवान अजापां करतलो कोण आसा? कोणी ना. आमचो देव मात्र अजापां करता. आमचो देव मात्र अजापां घडशें करता आमच्या जिवितांत. त्या देखून तो खंडीत आज आमचे मदें अजापां घडशें करतलो. त्या देखून आमी उबी रावया. आमी उबी रावया. उबी रावून गीत गावया, ताची स्तुती करया. सगळी सृश्टी सोम्याची स्तुती गायता म्हणलें गीत आमी गावया. सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता. 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 सुकणी संसा 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 सोम्याची स्तुती गायता. गोडे दोंगर 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 सोम्याची स्तुती गायता. रूख झाडां 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 सोम्याची स्तुती गायता. एकठांय जावन सोम्याची स्तुती करया. 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 ताळयो पेटून 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 सोम्याची स्तुती करया. नाचून गावून 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 सोम्याची स्तुती करया. स्तुती करया सोम्याची हालेलुया. स्तुती करया सोम्याची हालेलुया. स्तुती करया सोम्याची हालेलुया. स्तुती करया सोम्याची हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. बसया. स्वामी जेजू आमकां म्हणटा, इजाया प्रवादी मुखांतर, सर्वेस्पोर देव वर्तो, पवित्र पवित्र दळबरांचो सर्वेस्पोर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. सर्वेस्परा सारको पवित्र कोणूच ना म्हूण सामुएल असो बूक म्हणटा. आनी सा पेद्रूचें पत्र, पयलें पत्र अध्याय 1 ओळ 15
म्हणटा पवित्र जावंक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां म्हणून. पवित्र जावंक आपोवणें मेळ्ळां. तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जशें भाग्यवंत तुमी तशें भाग्यवंत जायचे म्हूण आमकां आपयता. ह्या कारणा पासत आतां आमी मावून रावया थोडो वेळ. त्या पवित्र देवाकच पळोवया. त्या पवित्र देवाकच पळोवया आनी काळजांतच जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर म्हणून मागया. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर. 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 जेजू जेजू दाविदाच्या जेजू काकुळत कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी 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 काकुळत कर. ह्याच बरोवशान आतां आमी मागया सोम्या लागीं. आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या गरजां पासत, आमच्या भुरग्यां पासत, आमच्या मालगड्यां पासत आतां आमी मागया तुमची जाप जावं दी. देवा आमचे मागणें आयक. देवा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर कुटुंबांनी शांती आनी माया मोग राज करून दी म्हणून आमी मागता. देवा आमचे मागणे ऐक. आमाल पियेवणे आनी हेर वायट सवया वरवीं आपली कूड अपवित्र केल्ल्या सांद्यांनी जिनी परिवर्तन करूंक आमी कृपा दी म्हूण मागता. देवा आमचे मागणे ऐक. दादलो आनी स्त्री आपापली जबाबदारी सारक्या रितीन समजून आपणाक दिल्लें आपोवणें एक स्त्रीयेन कशें करी जाय, एका दादल्यान कशें करी जाय म्हूण समजोवंक आनी खऱ्या काळजान आपली ड्युटी करूंक कृपा दी म्हूण मागता. देवा आमचे मागणे ऐक. वेगळ्या सराक आनी विच्छेदनाक सांपडलेल्या कुटुंबा पासत आमी मागता. तांची जिणी सोम्या फारत एक जावचे पासत तांकां एकामेकाची समजणी मेळो म्हूण आमी मागता. देवा आमचे मागणे ऐक. विच्छेदना वरवीं मालगडे सरल्ले वरवीं अनाथ जाल्ल्या भुरग्यांक आनी तशेंच भुरग्यां तावन पयस जाल्ल्या आवय बापायक प्रायवंत प्रायर्थी कश्टान आसतना भुरगीं पयस आसून मोग मेळनातल्या वेळार तांकां वाड्या घरा वरवीं आनी आमचे वरवीं आनी कोणाक साध्य जाता तांचे वरवीं बरो मोग मेळोन तांचो संबंद घट जावन भरवशेचें किरणां उपजोवन दित म्हूण आमी मागता. देवा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांतल्या युवजनांक बरी बूद आनी शेगूण आनी जिणी रुपीत करूंक कृपा फावो जावं दी म्हूण आमी मागता. देवा आमचे मागणे ऐक. कुटुंबांतल्या उतर प्रायाच्या आमच्या भावा भयणीक कोणाक हांगासर येवंक जावना, पिडेंत आसा तर मागोवंक सांगलां, विशेश जावन तांचे पासत तांच्या कुटुंबांत जतन घेतल्या मुखांत बरी सेवा लाबोवन वेगीनच तांकां बरी भलायकी लाबोवन दी म्हूण आमी मागता. देवा आमचे मागणे ऐक. माय सून आवय दुवे परी जियेवच्याक सड आमी आत्मीक तरान भाऊ भयणी एकाच कुटुंबाचें म्हणलें समजोन जियेवंक जाय आसची कृपा मेळोवन दी म्हूण आमी मागता. देवा आमचे मागणे ऐक. शेजारी एकामेका पासत सेवा दिवंक एकामेकाच्या बऱ्यापणाक वावूरून शांतीचें समाधानाचें वातावरण सृश्टी करूंक आमकां कृपा मेळो म्हूण आमी मागता. देवा आमचे मागणे ऐक. क्रिस्तांव कुटुंबांनी मागणें तुजें मुखामळ सोदूंक तुजी पदवी सोदूंक तांकां कृपा मेळो म्हूण आमी मागता. देवा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांनी विशेश जावन तुजे हाजीरपणा मुखांत प्रागाती जावं दी. आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार मेळोवन दी आनी तांचें जिवीत समाधानाचें आनी सुखाचें जावं दी म्हूण मागता. देवा आमचे मागणे ऐक. आमचे तावन पयस परगांवांत वावर करच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी एकसुरपणा तावन सुडका
मेळोवन दी म्हणून आमी मागता. देवा आमचे मागणे ऐक. क्रिस्तांव कुटुंबांतल्या चलया चलयांनी आपल्या बेसाक क्रिस्तांव घराण्यांतल्या सांगात्यांक विंसूंक आनी एक भावार्थाचें कुटुंब बांदूंक जाय आसचें बोळ मेळोवन दी म्हणून आमी मागता. देवा आमचे मागणे ऐक. पिडे शिडेनी वळवळच्या आस्पत्र्यांनी तशेंच घरांनी आमच्या भाव भयणीक आमी समर्पिता. सोम्या तूं जावन आसा आमचो गायल्लो वयज त्या देखून तुका सगळें साध्य आसा म्हणून फाती येवन आमी तांकां समर्पिता आनी मागता तांची पिडा शिडा बेगीन गूण जावन मोतीची आनी कुडीची बरी भलायकी आनी शांती समाधान तांकां फावो जावं दी म्हूण आमी मागता. देवा आमचे मागणे ऐक. आतां मावून रावया. जेजूक आमच्या काळजांतले अत्रेक आमची तेसावां आमची मागणी जेजू मुखार दवरया. आमची सगळी मागणी सांगाता घालून जेजून सांगले मागणे आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आतां आमी सगळीं दिंबे घालया. आमकां आत्मीक फेंकोवणी मेळचे पासत पवित्र आत्म्या लागीं मागया. पवित्र आत्म्याची सकत आमचेर येवं दी म्हणून आमी मागया. गीत गायतना आमी सर्वेस्पराक पळोवन आमच्या आत्मीक फेंकोवणे पासत मागया. पवित्रात्म्या देवोनी मोचे तैतु रावोकी उजवाड तुझो पाकोकी मोचे तैतु जीवकी. पवित्रात्म्या देवोनी मोचे तैतु रावोकी उजवाड तुझो पाकोकी मोचे तैतु जीवकी. पवित्र आत्म्या तुजे थंय आमी जियेवच्याक तुज्या कृपेन तूं आमकां भर. ह्या वेळार म्हजी मोत म्हजी कंत बेजाराय सगळी तुज्या सक्तेन गूण कर. पवित्र आत्म्या बापाच्या आत्म्या म्हज्या सोडवणदाराच्या आत्म्या म्हजी सोडवण कर. तुका सगळी पदवी देवान दिल्या. तुका सगळी पदवी बापाची पुताची आसा. त्या देखून ये म्हजे थंय ये पवित्र आत्म्या येवन म्हज्या डिप्रेशनांतलें कंत बेजारायांतलें टेन्शनांतलें फायनान्शियल प्रॉब्लेमांतलें म्हाका ह्या वेळार सुडका लाभय. गावया गीत. Hankar mosor dostana kalte pontulabo wakdi chinna yetana bore chito shikai sangata. Hankar mosor dostana kalte pontula boy वांकडी चिन्ह येताना बोरे चिंतो शी
पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोनी मोजे तैतो रावोंगी उजवाड तुझो वागोंगी मोजे तैतो जीवंगी पवित्र आत्म्या तू शांतीचो कुंवार जावन आसाय समाधान तू हाडून येताय केदळा तू म्हजे थंय येताय म्हजे थंय संतोष समाधान बळेपण कालतेपण दयाळाय सोंसणिकाय आनी स्वादमन हे सगळे गुण तू घेवन येताय म्हाका तुज्या कुरपेन बर म्हाका तुज्या कुरपेन बरो जावं दी म्हाका तुज्या हाजीरपणाचो संतोष जावं दी म्हाका तुज्या बऱ्यापणाचो संतोष जावं दी म्हाका तुज्या सुडकेचो संतोष कायीन तोडताना आदार तुझो नामोय मागण्यार ध्यानात आसताना मागो म्हाका शिकय जिणे पयणात आसताना देण्या तुझ्या नेटय जिणी मोजी समताना सर्गी सुखा पावय पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोनी मोजे थंय तूं रावोंगी उजवाड तुझो वागोंगी मोजे थंय तूं जीवंगी हालेलुया 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 ओशिया ला शिया रा हालेलुया 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 वाकाणी तुका समय वाकाणी तुका समय जेसू हालेलुया हालेलुया ओशिया रा हालेलुया 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 सुटका 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 तुझे देहाचा सुटका हालेलुया 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 वाकाणी तुका समय जेसू वाकाणी वाकाणी तुका समय जेसू 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 हालेलुया 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 आम्ही आशीर्वादाक दिमे गल्लगडेस रावचे आशीर्वाद घेवंक या देवडा सक्रामता म्हणलें गीत गावचे देवडा सक्रामेंता साष्टांगमान करूया पूर्विन्यात्या रूपा बोधना नव्यो रीती आदार्या सोलवून विचास्कत्विष्या बावर्ताची बोळ दिव्या जशे बापा तशे स्वता उल्लासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताड्यान हसिता
तुका दोगांच्या स्पिरिता समसामी नावडता. आमेन. प्रार्थूया. ये देवा, या विचित्र साक्रामेंतां काल तुझ्या कष्टांचा उगडास तू आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं देवा बापाचे दयाळेसो आनी मोगाचो संस्कार तुवें दिवचे बोगसाने जोडूंक आनी बापाच्या काकुळतीक जियेवंक आमकां फावो कर. तूं जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. संतोष परी काळजान आनी मोगा परी एकवटान भक्ती आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरा खंयसर दोगवाते मोजे नावी संगी मेळटा थंयसर हांव आसा सदां तांचे मोदेकार जेजूचे देवता आमकां प्रेरण दिताले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटाले. संतोषवरी काळजान आनी मोगा परी एकवटान भक्ती आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरान. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोह आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सम्य जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जुजेवासाक मान करूंक आमच्या बागेवन जुजेवासाक मान करूंक आयिल्ल्या भक्तिकानो, आज आमकां वांजेलांत आमी आयकता मनीस केदळास तयार आसना, विसरून सोडता हांवें तयार आसा जाय म्हणून. आनी अशें तयाराय नासतना अचानक देवाचें नितीवंतपण ह्या ताची जडती आमचे वयर येताना आमी तयार आसूंक जाय म्हणून आयची देवस्तुती आमकां सांगता. आनी विशेश जावन ही तयाराय आमी सदांच करूंक आमकां उलो दिता. तर आमच्या जिवितांत आमी साबारपटी आमचें जिवीत, आमची कूड, आमचें घराणें, आमचें कुटुंब जिवीत आमी सिरियसली घेनासतना, तयाराय करिनासतना जियेले हांव देखून पथकांची दुखदर्या आनी हे मिसाचें बलिदान फावो ते बरें भेटोवच्याक आमची काळजां आयतीं करया.
पथकांची दूख धरून आमी सांगता मागया. हांव पातकी सर्पदर देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत भगवान सदां संकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमीन. सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर. क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर. सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजो जेवासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळीकायेचे जिनी जिवीत जिनी जियेवन तुजे परजेक देखी बरी जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फोव केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोन मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नवे जिनयेची साल धरूंक फोव कर म्हूण आमी मागता. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमीन. जन्माच्या पुस्तकांतले वाचप. देवाची वळख नातली सर मनशा पिशी दिसता त्या बऱ्या वस्तू उद्देशी जो आसा ताची वळख करून घेवंक ती सकली नात. घडिल्ल्या वस्तूंक चीन दिवंक घडणाऱ्यांक ती वळखूंक नात. उजो वारें वा जडजडीत वारें, नखेत्रां मंडल, उदकाचो लोट वा आकाशाचे दिवे ही सगळी संसार सोलूमची देव म्हूण ती समजाली. ह्या वस्तूंची सबायेक बुलोवन तांणी वयो देव म्हूण लेखलो जाल्यार तांचो दनितांचे प्राश्रेश्ट म्हूण तांणी समजून घेवंक जाय आसलें. कित्याक सबायेचे मूळ घडणाऱ्यान तो रचल्यो. ताची पदवी आनी ताचे बोळ ताका विस्मीत करूंक पावली जाल्यार त्यो केल्यात त्यो तांचे प्रचड पदवेदार म्हूण तांणी समजून घेवंक जाय आसलें. कित्याक रचणाराच्या वडपणा विशीं आनी सबाय वरवीं अनुमान करून तांच्या रचणाराक आमी वळखूंक पावता. तरी ह्या मनशाचो गुन्यांव व्हड न्हय. कित्याक देवाक सोदतना आनी तांणी तो मेळचे खातीर अद्रिकतना ती वाट चुकोवन गेली जाबयेत. तांणी केल्ल्या वस्तू मदें रावून ताचो टावट घेतना तांचे बायले रूप घेवन ती बुलतात. कित्याक दिसच्यो वस्तू सोबीत आसात तरी तांकां गुन्यांव ना म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक संवसाराचो टाव घेवंक ताका इतली जन्माय आसा जाल्यार ताच्या दुनयांक हाचे प्रस बेगी सोदूंक काडूंक ताच्यान कितें जालें ना. देवाचे उतार हे. देवाचे वडुकार. श्लोक. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. मळाप ताच्या हाता स्वभाव प्रगटता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही संगतीन आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. श्लोक. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता.
शब्द ना उतार ना, ताच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना, तरी ताचो ताळो पृथ्वीचेर शेकान शेक गजयता. ताचो संदेश संवसाराच्या पंतान पर्यंत पावता. श्लोक. अंतर्देवाची महिमा वर्णिता. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. दृढ रवा आणि तुमच्या सगळ्यो करण्यो उभार धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागी पावल्या. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जशें नोयेच्या काळार घडलें तशें मनशापूत येवच्या काळारय घडतलें. नोये थारवांत वेसो दीस पर्यंत लोक खावन पियोन आसलो, लग्न करून घेतलो आनी दितलो, आनी बुडतगोल आयलो आनी सगळीं नास जालीं. तशेंच घडलें लोताच्याय काळार. लोक खावन पियोन व्यापार करून शेतां लावन आनी घरां बांदूनच आसलो. पूण लोत सोदोमा थावन भायर सरन गेल्ल्या दिसास मळबार थावन उज्याचो आनी गंधकाचो पावस वतलो आनी सगळीं नास जालीं. हेच परी घडतलें मनशापूत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा. त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेल्या आपलें बदीक काडूंक म्हणून सकला देवाना जावं, तशेंच शेतांत आसा तोय आपल्या घरा पाटी वसना जावं. लोताचे स्त्रियेक कितें घडलें तें उगडास करा. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो, आनी जो कोण होगडायता तो शाबीत उरयतलो. हांव तुमकां सांगतां, ते राती एकाच हांतुळणार दोग न्हिदोन आसतले, पूण दोगां मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. दोगी स्त्रियो सांगाता गोव दोळण्यो आसतल्यो, पूण एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. खंय सोम्या म्हणून शिसांनी ताका विचारलें. जेजून तांकां म्हणलें, जंय मोडें पडलां थंय गीत जोमो जातलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, एक दोन गडीत हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां सेर्मोवाची चिंतपां सांगच्या पयलें गडीत एकलो आयलो कावन्सिलिंगाक. फादर मस्त टेन्शन, पयशे कांय उरोनात फादर, कितें केल्यारय पयशे उरोनात. तूं कालें करताय म्हूण विचारलें. हांव फादर सॉफ्टवॅर कंपनींत काम करतां. कितलो सांबाळ आसा तुका? 40,000. 40,000. तर तुजें जिवीत कशें आसा? जिवीत कालें फादर हॉटलान जेवचें, कोणी ना, हांव एकलोंत रावतां. आनी दुसरें सॅटर्डे संडे रांदूंक जायना, आळसाय जाता, त्या देखून पार्टी भायर वेता. अशें आसतना मागीर तुजे पयशे उरचे कशे? आतां पयशे कांय नाय म्हणटात तूं, तुजे उरचे कशे? आसले इतलेच उरचे न्ही गी वयगिनी. त्या देखून तुवें तयाराय केल्या गे तुज्या जिवितांत. हांवें मुखार म्हज्या जिविताक थोडे उरय जाय म्हणून एक चिंतप हाडलां गे पयलें, म्हूण हांवें ताका विचारचें पडलें. दुसरें जावन आसा, एक काजर जावन 2 म्हयन्यांनी एक जोडें म्हज्या लागीं आयलें. हें जोडें आयिल्लें, तांकां एकामेकां रावोंकूच नाका 2 म्हयन्यांनी. विचारतना 9 वर्सां मोगार आसल्लीं, पूण काजर जावन 2 म्हयन्यांनी नाका जिवीत. मागीर विचारतना हांवें म्हाका समजलें, दोनीय पंथांनी बरें शिकप दिलां. दोनी आवय बापायनी बरें शिकप दिलां.
बऱ्या रितीन तांकां वागयलां, बरें काम मेळ्ळां, सगळें आसा, पूण एकच भुरगें एकच पूत म्हणून तांकां घरा कशें जियेवचें शिकोवना. कुटुंब बांदूंक, जिवीत बांदूंक कसलीच तयाराय तांणी करूंक ना. आनी कसलीच प्रिपरेशन म्हणटा आमी, तयाराय म्हणटा ती तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत जावंक ना. सडनली नव्या कुटुंबांत वेताना तांणीच जिये जाय, तांणीच रांदी जाय, तांणीच एडजस्ट करी जाय म्हणटना कश्ट जातात. त्या देखून रावोंक नाका, कश्ट जावंक नजो नाका. आनी ही पद्दत आनी हें जिवीत आमच्या जिवितांत सवकास सवकास येवन आसा. आनी एक तिसरें घडीत सकडान येवचें थोडे फावटी म्हणचें तो पाद्र्याप कसो, हो पाद्र्याप कसो, पाद्र्यापा विशयांत विचारचें. पाद्र्याप खंयच्यान येतात, कुटुंबांत हांव. आनी आमकां बरो पाद्र्याप जाय, पाद्र्यापूत नांत, पाद्र्यापूत नांत म्हणचे थोड्यांनी. पाद्र्याप खंयच्यान येतात. आमी इगर्ज माता जाय म्हणून, आमकां बेसांवां जाय म्हूण प्रिपेरेशन करता गी. हे एक सवाल आमी आज विचारया आमकांच. आनी त्या देखून आयच्या दिसा तयाराय जेजून सांगचें तेंच जावन आसा. नोवाच्या आनी लॉटाच्या काळार थंयसर तांणी तयारायच करूंक ना. देवान तांकां वॉर्निंग दिल्लें, देवान तांकां तयार करूंक सांगिल्लें. आत्मीक तरान आनी बाह्य रितीन सयत तयार जाया, पवित्र जाया म्हणून देवान सांगिल्लें. पूण तांणी गणनेन्स करूंक ना. नोवा जावंक पुरो, लॉट जावंक पुरो, संपूर्णतेचें एक दाखलें न्हय. तांणी संपूर्णता आत्मीक जिवितांत संपूर्णता जोडुल्ली म्हूण न्हय, पूण हर एक दीस देवाचो ताळो आयकूंक आनी देवाचें उतर पाळूंक तयार आसले मनीस ते. आनी आमच्या जिवितांत तशेंच अस्कत गाय खंडीत आसात. आमी संपूर्णता जोडूंक ना. देव मात्र संपूर्ण. त्या देखून देव म्हाका आनी तुका जशें देव बरो तशें बरीं जाया म्हूण आपयता. आमी बरीं जावंक प्रयत्न करी जाय दिसान दीस. आमी दयाळ जावंक, जशें बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया म्हणून लुकाचो एवंजेल सांगता, अध्याय 6:36. आमी तशें दयाळ जावंक प्रयत्न करी जाय. आनी अशें आमचें जिवीत दिसान दीस पवित्रपणाचें, दयाळाचें, खालतेपणाचें जायचें तर सदांच वी हॅव टू प्रॅक्टीस. आनी प्रॅक्टीस मेक्स द पर्सन परफेक्ट. केदळ आमच्या जिवितांत शेगूण आमी आपणायना आनी क्रिस्ती मौल्य आमी आपणायना, देवाच्या उतरांत ती आमी घेना. आमी पवित्रपणान जावंक पुरो, शेगूणांनी जावंक पुरो, बऱ्यापणान जावंक पुरो वाडना. आनी ह्या कारणा पासत आमी उणी 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 जावन आसा. मात्र न्ही शारिरीक तरान इगर्जेनी उणी उणी, संवसारांत क्रिस्तांव सामको उणो उणो, आत्मीक तरांनी आमी उणी उणी जावन आसा. आत्मीक जिवीत आमचें पाड पाड जावन आसा. हाका कारण हर एक दीस आमी जियेना. आनी जेजून त्या देखून सांगचें, जशें नोवाच्या काळार घडलें त्या काळार, इट इज एन इंडिकेशन. त्या काळार म्हणटा इंडिकेशन, तशेंच देवाच्या जडतेच्या काळार घडतलें. अचानक देवाची जडती जातली आनी थंयसर आमी चिंतिनातलें घडतलें. एकल्याक उखलून व्हरतलें, एकल्याक सोडतलें. आनी ह्या कारणा पासत आमी कितें करयेत, आमी सर्तीक सांगचें नाका. आमी कशें जियेवयेत. देवाच्या उतरांतल्यान थोडीं आमकां सुचना. पयल्यान पयलें थंयसर टायटस तिताक बरयल्ल्या बुकांत सा पौल सांगता, सर अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन, नितीन आनी भक्तीन जियेवया. अपूर्बायाची उतरां थंयसर अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून, संवसारांत मीत आसा, एक मीत आसा. ती मीत कळची केदाळा आमी उपादेश पाळतना, मात्र उपादेश पाळतना. आनी ह्या उपादेशा विरोध आजकाल दोन चिंतपां संवसारांत आड वेतात. खंयची ती? एक ह्युमनिजम. ह्युमनिजम म्हळ्यार मनीसत्व सर्वस्व म्हणलें चिंतप. मनीसत्व सर्वस्व ताच्या तालंता वरवीं, ताच्या जाणवया वरवीं तो सगळें करूंक शकता, देवाची गरज ना म्हणून. आनी अशें कोण देवाची गरज ना म्हणून देवाक सांडटा, मागणें उणें करता, आत्मीक जिवितांत फाटी सरता, तो संवसार असो जावनूच उरता आनी मरोनूच ताची गत. आनी त्या देखून आमकां क्रिस्तांवांक
देव पयलो. आमी देवाक सर्व महत्व दिवन आमकां जाणवाय जावंक पुरो सगळें देवानच दिल्लें म्हणून आमी समजो जाय म्हणून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. सगळी सृश्टी रचल्या रचणाराक आमी तर विसरले. हांव तर सगळें रचलां ताणें, आमकांय रचलां ताणें. रचल्या उपरांत जाणवाय जोडल्या उपरांत ताणें दिल्लें देणी सगळीं वापरन बुद्धवंत आनी बलिश्ट जाल्या उपरांत म्हणचें देवूच ना म्हणून. तें दळमसर तुका कोणें दिल्लें, तुका कोणें रचल्लें. त्या देखूनच आविलाची सांतेरेच म्हणटा तुका तुजी जाणवाय गरजेची. तूं कोण आनी तूं कोणा लागीं मागताय, कोणा मुखार रावताय तें गरजेचें. आनी अशें म्हज्या जिवितांत आवय बापायकी मान मेळटा, सगळें वडिलांकी मान मेळटा आनी देवाक चड मान मेळटा. कारण हांव कोणांत हांव आयलां, कशें आयलां म्हूण वळखून घेता. तें पयलें जावन आसा. दुसरें चिंतप जावन आसा रिलेटिविजम. रिलेटिविजम म्हळ्यार देर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ म्हणून. म्हळ्यार एक संपूर्ण सत म्हणलें ना, तें एक एका सिच्युएशनाक होंदवून आसा आनी एक एका मनशाक होंदवून आसा म्हणून सब्जेक्टीव ट्रूथ म्हणून थंयसर एक चिंतप. हांवें सांगिल्लें म्हाका सत, ताणें सांगिल्लें सत, अशें जाल्ले वरवीं कुटुंबां मोडल्यांत. एक संपूर्ण सत तें देवाच्या उतरांत हांव मेळटा. देवान आमकां दिलां देवूच संपूर्ण सत म्हणून आमी वळखून घेता म्हणसर आमच्या जिवितांत वांटे फांटे कुडके जातात. कारण ताणें सांगिल्लें सत ताका, हाणें सांगिल्लें सत हाका, बायलेन सांगलें एक, न्हवऱ्यान सांगलें आनीक, विंगडच वांटे वांटे. हें अशें जावचें कारण आमी आमच्याच वाटेन चलता. त्या देखून सांग पावलून सांगचें अधर्म आनी संवसारी आशा हें सांडून एक मीत देवान दिल्ली ती. त्या मितींत चल्ल्यार, नितींत चल्ल्यार आनी भक्तींत चल्ल्यार आमी वर्ती जातले. हांव आनी दुसरें जावन आसा. दुसरें सा पेद्रूचें पत्र अध्याय 3 पयलें दुसरें पत्र अध्याय 3 ओळ 11. सगळी सृश्टी हे परी नाश जावन येता. कशें वायट चिंतप, म्हजेंच म्हणलें चिंतून आनी म्हाका जाय जाल्ले बरी हांव जी येता म्हूण चिंतून सगळें नाश जावन येता. पूण तुवें भाग्यवंत आनी भक्तिवंत जिणे जियेल्ले वरवीं तुका ससणीक जिवीत फावो जाता. तुवें भाग्यवंतपणी जियेल्ले वरवीं तूं पवित्र जाताय आनी तुका ससणीक जिवीत फावो जाता म्हणून पेद्रू सांगता थंयसर. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणो, हांवें म्हज्या जिवितांत पवित्र जावंक, बरें जावंक प्रयत्न करी जाय. आनी 11 तिसरें जुवांवचें पयलें पत्र अध्याय 3 ओळ 23. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत म्हणून ताणें फर्मायिल्ले प्रकार एकामेकाचो मोग केल्यार, मोग संपूर्णता हाडटा म्हणून रोमांकारांक बरोवन सांग पावल सांगता. त्या देखून जेजून फर्मायिल्ले बरी, ताका देव तो सोडवणदार म्हाका सोडोवंक देवान धाडलेलो, मागलेलो म्हणून हांव पातयेन तर आनी म्हज्या जिबेन हांव प्रासारीन तर. आनी तशेंच ताणें फर्मायिल्लें एकामेकाचो मोग करचें. एकामेकाचो मोग म्हळ्यार सेवा, एकामेकाच्या बऱ्यापणा पासत वावुरचें. हें हांव तर करीन म्हज्या जिवितांत तर हांव बरो जाता, म्हजी पतीन, म्हजो न्हवरो, म्हजी भुरगीं बरीं जातात, म्हणटाना म्हजें कुटुंब बरें जाता. आनी देवाचें योजन हांव संपूर्ण करीन तर इगर्ज माताय बरी जाता, इगर्जेन बरे पाद्र्यापी मेळटात आनी आमी सगळीं एकामेकाच्या मोगांत संपूर्ण जाता. त्या देखून 11चें सा पावलोचें एक मागणें आमकां सोमेस्तांक. समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळीं प्राण, आत्मा आनी कूड निर्दोशी सांबाळीशें आसो. आमेन. पानसंको 120 आणि 7 C47. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांत थळी, नितळ जावच्याक आशे आमची काळजां मेळी. गे मागता तुजे लागीं
की निर्भागी के मागता तुझे लागी की निर्भागी उपकार सभा केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें उपकार सभा केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें मेटयता जीवन आमचें हुंड्या वयना सवे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मैमीक आमच्या आनी एका पवित्र सभेच्या आदाबाक सरस्वर मानून घे. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजू जेवासान कतकतीत मोगान भेटयल्लें मागणें आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवलें. हे सशे गूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू जेवासा पासत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. होवी 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थासो गोट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरम थांब, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा, तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पितमीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. ली आमच्या भगेन बापा, पिठा फॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान थंय आमच्या बाबा भयणींची खाकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगादीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परत जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दयाखण आमी मागता. आमकां मरिये देवाची माये सांगाती, भगवंत तिजो झुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदोत, भगवंत झुजेवाद आनी सर काळी, तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. दिसान दीस सर्गींचे राज आमचे ते येवच्याक मागून जेजून शिकयलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बागाणी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवश नत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पतकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या रजवती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमची सुवाय आसूं. माया मोगाचो गुर्ज जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेडी संसाराचे पाप करतले, आमची काकुळट कर. देवाची शेडी संसाराचे पाप करतले, आमची काकुळट कर. देवाची शेडी संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. पळय आमचो सडवणदार जेजू क्रिस्त, देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती.
शेळयेच्या जेवणाक पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरूनशें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पांच संको 160 आणि 5 165 D41. तुका सेवच्या काळीजे अत्रेता मोका जेजूस नया इतू मोच्या काळजांदनिया दादोस तू कर येण्या तुझ्या तुका सेवच्या काळीजे अत्रेता मोका सम्याची जुराया इतू मोच्या काळजांदनिया दादोस तू कर येण्या तुझ्या स्वागत स्वागत जिसू सम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोच्या स्वागत स्वागत जिसू सम्या संतोषांचा स्वागत करता स्वादी इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोच्या उंड्या रूपान तुकाच म्हाका दिता मोची आत्मीक तू जाता जिवीत राबयताय मोची जिणी नंदन करता उंड्या रूपान तुकाच म्हाका दिताय मोची आत्मीकान तू जाताय कुर्पे जिवीत राबयताय मोची जिणी नंदन करता स्वागत स्वागत जिसू सम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोच्या स्वागत स्वागत जिसू सम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोच्या स्वागत स्वागत जिसू सम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोच्या प्रार्थोया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा या बागे दिसा तुझ्या आपोवण्याक पळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दोश केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेविल्ल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जियेवची ताण आमच्या काळजान चडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळे शिकवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव दयाळान तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारू. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावरतान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबाची बऱ्या करण्यानी सुपळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोडुकार. ह्या पवित्र थळार सांजेचे वाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या सर म्हज्या मोगाळ भक्तिकानो तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले सर तुमचे इरादे सुफळ जावन दीत म्हणून आमी आशेता आनी मागता. आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलून व्हेल्ले जावन आसात. मानदेक बाब जॉन पिंटो कार्मेलीत मेळाचो याजक प्रस्तुत बाळक जेजूचे पुनशेत बिकन कट्टे थंयसर सेवा दिवन आसात. तांणी आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सवें सांगातपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक तांणी आदार दिला. मोगाळ पाद्र्याबानो तुमकां बाप विकास तशें म्हज्या नांवी आनी हांगासर आसच्या पाद्र्याबांच्या आनी सर्व भक्तिकांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावांत तुमकां सर बरें मागता. देव बरें करूं. ह्या पवित्र थळार कुमसाराक आमकां सांगातपण दिवचें जावन आसात. फरंगी पेट कवेंद्याचे याजक आमचो मलगडो पाद्र्या बाब दिलराज तशें फादर जॉर्ज तुमकां देव बरें करूं. आज कांताराचें मुखेलपण घेतलां. मनेस सायमन पायसाच्या उपस्थितींत कांताराचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मनेस क्लिफर्ड आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचो. आज तोय 90 मनीस आयला. देखून तुकाय देव बरें करूं म्हणटा आसतना ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक माने स्टेफन मेंडीस आनी सर्व सिबंदेक देव बरें करूं. सांजेचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सांत आंतोनार काणवाड्या घरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजेचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमच्या वावराचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा कार्मेल सायबीन कुर्नाड वाड्या घरांक जावन आसा. हांगासर रितींनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या. इगर झाडून पुसून नितळ करच्या. मिसाक रितीचे तयारी करच्या. दान मिसा घेवन कुमक करच्या. स्टॉल पळोवच्या. मिसा वेळार वचप आसच्या. काणीक एकठांवच्या. दानारुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजेचे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजेचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां मागता. तुमच्या सेवेक देव बरें करूं. विशेष कळवणी मोगाळ भक्तिकानो दशंबराच्या 5, 6 आनी 7 तारखेर शुक्रार शनवार आनी आयतार ह्या पुणशेताची वार्षिक महापरब आमी आचरण करता. ताका तयारी जावन दशंबराच्या 4 तारखेर ब्रेस्तारा संजेर 4 वरार पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें आसतलें. कुमसारां आसतलीं. फेस्ताच्या दिसांनी हांगासर 5 तारखेर शुक्रारा गोंयचो आर्चबिशप फिलीप नेरी फेरावो. तशें 6 तारखेर बेंगलोरचो निवृत्त गवळी बाप मनादेक दोतोर बर्नर्ड मोरस आनी आयतारा दिसा आमचो निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादेक दोतोर लुईस पावल सोज संभ्रमाचे प्रधान याजक जावन मीस भेटयतले सकाळींचे 10:30 वरार. आनी सांगाताच शुक्रार शनवार आयतारा 3 दिसांनी सांजेर 5 वरार तशें 7 वरार हांगासर मीस आसा.
आनी मिसा उपरांत सर्वांक जेवणाची मांडावळ आसा. देखून शनिवारा सांजेर 5 वरांचे मीस कन्नडा भाशेंत आसतलें. देखून सर्व भक्तिकांक सांगाताच तुमच्या सैर्यांक ह्या पुणथळाच्या संभ्रमांक आमी दोगी पाद्र्याब तशें पुणथळार वावर करच्या समितीच्या सर संध्यांच्या नांवी तुमकां सर्वांक बरो येवकार आमी मागता. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तर आसात तांकां मेळया, तांची सेवा आमी जोडया, आमची भलायकी आमी सांबाळया. हर एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स, कुमसारा 10:30 वरार आराधन, मीस, नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुणशेद उक्ते आसा. संगाताच धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा. तुमकां मिसा आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत तुमी दिवी येता. मोगाच्या न्हू ह्या पुणथळाच्या बरेपणाक तशें हांगासर जावच्या ह्या जेवणाक कुमो केल्ल्यांक आमी मान करूंक उपकारी काळजान तुमचो उपकार बावडूंक आमी आशेता. देखून आयचो प्रधान याजक बाब जॉन पिंटोच्या हातींत हांवन कोणें दान दिल्लें आसा. तुमचें नांव उलो करता आसतना तुमी मुखार येवचें आनी तें मनाची वात तुमी मोगान स्विकार करची. उपकारी काळजान आमी तुमकां तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं म्हणटा. आदल्या हप्त्यांत शुक्राराय दिल्ली कोणी हांगासर आज मिसाक आयल्या तर तुमची वात तुमी स्विकार करची. जेवणा खातीर कुमोक दिल्ली आसात. नांव नाका म्हणून बेळा 500 रुपये, डेनिस फेर्नांडीस आंबेंबळ 2000 रुपये, बेंजामिन डिसोजा बेंगलोर 2000 रुपये, नेल्सन लॉरेन्स डिसोजा आंबेंबळ 6000 रुपये, रिया डिसोजा आंबेंबळ 7000 रुपये, ऑल्विन पिंटो लोरेटो 650 रुपये, मायकल कुएल्लो नीरमार्गा 500 रुपये, डेनिस लोबो मोगार्नाड 1000 रुपये, एडविन डिकुन्ना मोडंका 500 रुपये, सुनील डिसोजा आंबेंबळ 1000 रुपये. तशें ह्या पुणथळाच्या बरेपणा खातीर कुमो केल्ली नांव नाका मोगार्नाड 5000 रुपये, डेनिस फेर्नांडीस आंबेंबळ 5000 रुपये, मायकल मोंतेरो मारील 1500 रुपये, ग्लेन आविन रॉड्रिगस फार्ला 10000 रुपये, जॉन फेड्रिक पिरेरा नीरमार्गा 1000 रुपये. मोगाच्यानो तुमच्या बऱ्या मनाक तुमच्या कुमकेक सांजचे वाजच देवातावन तुमकां 100 वांट्यांनी बरेपण दिवन दी. तुमच्या वावरांत तुमच्या हर एका कामांत तुमकां जैत मेळोवन दी आनी सांगाताच तुमचें जिवीत सदांच संतोशाचें करून दी म्हणून जुजेवाज बापाक आमी उलो मारता. वात घेतिल्ल्या वाती वांटिल्ल्या पाद्र्या बनून तुमकां देव बरें करूं. मोगाच्या न्हू सांजूचे वाज बापाच्या नोवेनांत वांटो घेवंक आमी सांगाता मेळटा आसतना उडास आमी दवरया. झुजे वाज बाप दिंबयेर पडोवन ताणें देवाक उलो मारलो ताका अनवर येता आसतना आनी असरयेन थंयसर घडलें आनी त्या चरयेच्या थळार आमी सांगाता मेळटा. तर त्याच झुजे वाज बापाक देवाचो आदार ताच्या मुखार जोडून घेवच्याक सर्व आमी उबी रावया. सांजूचे वाज बापा होगळा मागून दी बापा विघ्नां नाका. एक घडी बरोबरशा सांजूचे वाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेलीं सर्व अर्गां तशेंच तेसावां ह्या ताच्या रेलिके समोर ताका भेटोवन दिता. ही आमच्या भक्तिकाची मागणी तो दयेन मानून घेवं आनी तुर्तान तांच्या गरजांक पावोवन दी म्हणून मागता. आपल्या जिवितांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. कामाक परगांवाक शाबितायेन वचोंक फावो केल्ल्याक, 2 जाणांक बरी भलायकी मेळिल्ल्याक, युरोपाक वचोंक विजा मेळिल्ल्याक, स्पर्धात्मक परिक्षेंत जैत दिल्ल्याक, बाळंतेर बऱ्यान जाल्ल्याक, पिडे शिडेंतले राखून व्हेल्ल्याक, चिंतिल्लें काम बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. 3 जाणां आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक, वाचूंक, बरोवंक आनी मुसलें शिकाप जोडूंक बरी मोत मेळच्याक, 2 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, 7 जाणांक इंटरव्यू पास जावच्याक, आशिल्लें काम मेळच्याक, 2 जाणांक विजा मेळच्याक आनी परगांवाक वेचाक, कामांत प्रमोशन मेळच्याक, बऱ्या सांबाळचें काम मेळच्याक, 2 CMA परिक्षेंत जैत मेळच्याक, 2 उद्यमांत बरेंपण जोडच्याक वावरड्याचें सांगातपण मेळच्याक, 15 जाणां आपल्या भुरग्यांक, आवय बापायंक, भावा भयणींक, मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक,
दोगां पिडा गूण जावच्याक दोगां वर्टिको आनी मायग्रेन पिडा गूण जावच्याक दोगांची एलर्जी गूण जावच्याक मुंब्रा आनी शिबा नितळ जावच्याक तेगांची थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक 11 जाणांक कॅन्सर गूण जावच्याक आनी सर्जरी बऱ्यान जावच्याक तेगांक मानसीक वत्तड उणो जावच्याक उसमोड गूण जावच्याक शिरांची पिडा गूण जावच्याक BP शुगर गूण जावच्याक होगडायिल्ली दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळच्याक BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक दोगांची कोंकली शेळ तकली पडापड गूण जावच्याक तेगांक हात दूख गूण जावच्याक खाक्येंत जाल्ली दूख गूण जावच्याक हृदयांत दूख उणी जावच्याक पोट दूख गूण जावच्याक पेंगटाची दूख गूण जावच्याक हाताक सकत मेळच्याक दोगांक सोलोंक पांयांक बळ मेळच्याक 6 जाणांची गांठी दूख गूण जावच्याक दोगांक गर्भांत वाडले गेड्डे गूण जावच्याक दोगांक गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक 2 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभच्याक किडनी स्टोन आनी मुता संबंधीत पिडा गूण जावच्याक बेम पयस जावच्याक दोगांक भलायके संबंधीत रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक 2 जाणांक भुरग्यांनी देवासपणान आनी बऱ्याचशे गुणांनी वाडच्याक मोतीक शांत समाधान मेळच्याक एकामेकाक मोगान जियोवच्याक 2 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान रास करच्याक 4 जाणांक विशेष उपकार मेळच्याक 3 जाणांक मनास्ता पयस करून मोगान जियोवच्याक लग्न जिवीत बऱ्यान जियोवच्याक लग्न कार्य बऱ्यान जावच्याक कोर्तिकेजी तावन मुक्ती मेळच्याक 2 जाणांक आमाल पियोवणे आनी वायट संवय सोडूंक 3 जाणांचो जागो नावार जावच्याक बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक आपल्या जाग्याक वसोंक वाट जावच्याक नवें घर फावो जावच्याक अडकळी विणें बोर काडच्याक आनी बरें उदक मेळच्याक भाड्याच्या घरा वस्तेक जण मेळच्याक आसुल्लें घर विकच्याक आनी नवें घर घेवच्याक नव्या घराचें काम अडकळी विणें जावच्याक घराची आनी जाग्याची दास्तावेजां सारकी जावच्याक वाहनाक संबंदीत रेकॉर्ड सारके जावच्याक रीण फारीक करच्याक घेतिल्लें रीण पाटी दिवच्याक आमच्या पुनशेताच्या वार्षिक फेस्ताची तयाराय बऱ्यान जावच्याक सांगात दितल्यांक वावर करतल्यांक आरती कुमो करतल्यांक बेसांव मेळच्याक सबार आनी हांगासर येवंक आनी आत्मीक बरेंपण जोडूंक फेस्ता संदर्भी चिंतल्लीं येवजिल्लीं हाती घेतिल्लीं सर्व कामां आनी योजना यशस्वीन जावच्याक आत्मीक संगतींनी कुमो करूंक येवच्या सर्व गवळ्यांक आनी धर्मिकांक बेसांव मेळच्याक दुडवा रुपी वस्तू रुपी सेवे रुपी उदार मोन दाखयिल्ल्यांक आनी दाखोवच्यांक सगळ्यांचे काळजाचे अत्रेक सुफोळ जावच्याक ह्या सर्व गरजा सांगाता आमच्याय गरजां पासून ह्या नोवेना वेळार आमी मागया तर आमी दिंबी गेल्या आमचे हात आमी उबारुया एक आमच्या बापा एक नामान मरये एक महिमा बापा मागण्या मुखांत्र सर्गी बापाक आमी आतां उबारुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियांक तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो देगान सदा सर्वता आमेन सांजो जेवाज बापा थंय पातयेणेन ताका सांगाता घेवन देवाचो आदार आमी जोडटा आसतना खंडी जावन आमी तें जोडून घेता सबार तेसांव आमी आयकलीं आनी ह्या दिसांनी सबार आनी फोना मुखांत्र कळोवचें आसा फादर म्हाका कॅन्सर 3rd स्टेज 4th स्टेज ही स्टेज डाक्टरांनी त्या पिडेस्ताक कळोवची पूण देवाक एकच स्टेज बरी करची बरी भलायकी दिवची आनी ह्या नव्या वेळी ह्या सर्व मारेकार पिडेक वळख जावन जिवितांत निरासपण भोगच्या त्या पिडेस्तांक तशें तांच्या घरच्यांक बरो वसो लाबोवन दी बरेपण ह्या थळार जावन संप्रकारांनी आसून माध्यमा मुखांत्र ह्या टीव्हीचेर हें भक्तीपण पळोवन मागता आसतना देवाची दैवीक गुण करची सकत ह्या सर पिडेस्तां थंय वळोवन दी कॅन्सर खंयच्याय जाग्यार जाल्यार देवाची सकत त्या थळार त्या जाग्यार पावोवन तांकां गूण जावचें भाग ह्या नव्या वेळी सर्वांचो उडास कडून आमी मागता आसतना देव तांकां फावो करून दी जिवितांत बरें आशेवचें फुडार बरो करीचे म्हणल्या दिशेन गांवांत परगांवांत काम करच्या काम सोदच्या
फुडार बांदून हाडूंक सैरिकेच्या सोदनीर आसच्या हर एकल्याचे काळजाचे अत्रेक आनी तूं आनी हांव हांगासर आसांव आमचे इरादे घेवन ह्या सर्वांत तो आमकां बरेपण फावो करता म्हणल्या विश्वासान ह्या नवेनांत आमी वांटो घेवया. भगवान जुजेवाजाची लदीन सोमिया काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सुर्गींच्या देवा बापा, देवा पुता संवसाराच्या तारोका, देवा पवित्र आत्म्या, संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा, गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजेवाज बापा, आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजेवाज बापा, दुबळीकायेची जिणी जियोंचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजेवाज बापा, सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजुजेवाज बापा, श्रीलंका दगदवणेक संपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्ल्या सांजुजेवाज बापा, मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजेवाज बापा, भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासोन वेच्या कातोलीक बाबडत जीव केल्ल्या सांजुजेवाज बापा, कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजेवाज बापा, कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजेवाज बापा, देवाचेर भावार्थ धरून जिणयेंत आयले सर कश्ट अनवार धैर्यान सुसुल्ल्या सांजुजेवाज बापा, भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातेल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजेवाज बापा, भावार्थ सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावरिल्ल्या सांजुजेवाज बापा, देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजुजेवाज बापा, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले. नोवेनाचे मागणे ये सांजुजेवाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींतावन देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय. तुजें जीवन आमकां एक आदर्श, तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेलपाक त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुजेवाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेट्टाले, तुजे जिणयेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वणशाक तूं सुटसुटीत जालोय. अनकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट उगडयल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर प्रगट कर, सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले. हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हणना, कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल, देवाचें उतर प्रगट करून आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याचे बचावे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजेवाज दुर्बळ्यांचो, कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय, तांची दुखां तुवें पुसली, तांच्या जिणयेन नवो बरवोस हाडलय. जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणले. तुज्या जिणये मरी फाट शिकायलाय आसता. जेजूचे सारखे दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजेवाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तो जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सरकाराजान देवा संगी तूं आसाय. तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख, पिडा आनी बेजाराय तुज्या मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसत देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसत देवा लागीं विनंती कर. एक घडीभर आमकां मागोवंक आसच्यो आमचे वैयक्तीक गरजो कोणा खातीर आमी मागता, कोणे आमचे कडेन मागोवंक विचारला तांचोय उडास काडया. ह्या पवित्र थळार हे भक्तीपण चलोवन व्हरच्या कुमसाराक संगातपण दिवच्याक आनी ह्या पवित्र थळार बरेपण येदोळ पर्यंत केवरूंक संगातपण दिल्ल्या सर्व आदल्या पाद्र्याबांक
आनी तांकां सांगातपण दिल्या सर भक्तिकांक सोमियांच्या पांयेंतळी हाडया. ह्या तळार थावन बरेपण आशेवन आसच्या आमच्याच मोगाच्या मनशांचो उडास आमी करया. बरी भलायकी तांकां मेळोवन दी. जिवितान बरेपण तांकां फावो जावं दी. ह्या पुणतळाच्या तशेंच जेवणाक विविध रितींनी आदारसूंच्या सुदर्सूंच्या हर एका भक्तिकांक सोमियांचे आशिर्वाद तांकां फावो जावं दी. सांगाता म्हणया सांज जेवाज देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचोंक आमकां सोडिनाका. दुस्मनाच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. बावडता काडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवन मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरान ससना जियोवचे भाग आमकां मेळाशें कर. आमीन. पिडेस्तां खातीर आमी आतां मागणेन विशेश आशिर्वाद. सोम्याचे नवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखींक पिडेक कश्टाक आनी अडचणेक सांपडलेल्यान थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपले जिनिये आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनवरांतलें आमकां निवार. हे घडये आमी उसारलेलो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फोव कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आज सांजुजे वासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच तो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरूं. आमेन. सांजुजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बोळ मेळों. आमेन. सांजुजे वास सर्गीच्या राज्यान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयल्ल्या घरांत भाग्यवंताचो मुकुट जोडून सासनाक संतोष भोगूंक फावो. आमेन. आनी त्याच सोडून धरा देव आसो बाप आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां आसो. आमेन. तुझे वास बापा भोगला पाणी मग तुका कृपा मागोन तुझा विज्ञान नाका तुझे वास बापा भोगला पाणी मग तुका कृपा मागून तुझी बापा विज्ञान नाका. Jesus करो सुशी सालो संदेश तासो कष्टानी दुखान दुबळ्या धाकट्यांक मोगा आदार तुवें दिलो. तुझे वास बापा होगला पाणी मान तुका कृपा
kurba Maya mogan seloncan mandi gerpa Sanzu sebas bapa Ogna pani mantukam Kurba magon di bapa Vigna sadinaka Bapa matau besa sufol karo moga misa Jesus te khushi ami karzata tujhe kurba magoni mola lian mata sanzu se bas bapa bhagna pani mantuka Putra sowe aukar muri आशीर्वादी सांस देवास बापा आम्हा बसत विनंती कर भगीवन कुर्साचे कुरवेन निवरम का आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नबी आमेन.